नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। होन्नावर तालुक्यात कासरकोड हांगा करूक तयार केल्लो वाणिज्य बंदर सरकारान रद्द करूंक जाय म्हण आग्रह करून नुस्तेकार कुटुंब मुखाल्ले दिवसाक करचे आशिल्ल्या स्ट्रायकाक सगळ्यान सहकार्य करूंक जाय म्हण राष्ट्रीय नुस्तेकार संघटनेचे राज्य कार्यदर्शी चंद्रकांत कोचरेकर हेमी विनंती केला। कारवारच्या पत्रिका भवनात बुधवाराक प्रेस मीटिंग करून उलयिल्ले राष्ट्रीय नुस्तेकार संघटनेचे राज्य कार्यदर्शी चंद्रकांत कोचरेकर हेमी सांगले, आंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लॅग मान्यता मेळिल्ले होन्नावर तालुक्याच्या कासरगोड इको बीचा लागून सांप्रदायिक नुस्तेमारूक आश्रय जावन आशिल्ले हांचे समुद्र किनारेचेर पर्यावरण, सांप्रदायिक नुस्तेमार तशेंच सार्वजनिकाल्या आरोग्याचेर परिणाम जावचे खासगी वाणिज्य बंदर करूक स्थानिक सार्वजनिक विरोध करतेत येयलात। हेचे संबंध खूब इतले आंदोलन स्ट्रायक चलतेत आसात। जाल्यार बी थोडे दिसा फाटीं कोविड विकेंड कर्फ्यू लागू आशिल्लो तेन्ना बी एकाएक पोलीस बळ प्रयोग करून स्थानीक लोकांले घर शेड काण उडयले। हेतूंत राज्य सरकार बंडवाळशाही लोकां बरा मेळील बदल संशय येते आसा। हेका विरोध केल्ले नुस्तेकार लोकांचेर खोटे आरोप करून प्रकरण दाखल केले। जिल्हा प्रशासन बंडवाळशाही लोकां बर मेळ ही योजना विरोध करतेत आशिल्ल्या नुस्तेकारांचेर दबाव घालचे प्रयत्न करते आसा। बंदर आणि समुद्र किनारपट्टी सुधारणा करच्या नावाचेर समुद्र किनारपट्टी विद्रूप करचे खासगी वाणिज्य बंदर योजना सरकारान रद्द करूंक जाय आणि लोकांच्या मनात आशिल्ल्या संशयाक सरकारान लिखीत उत्तर दिवंक जाय। खासगी बंदर विरोध करून मुखाल्ले दिवसाक व्हड प्रमाणात स्ट्रायक करचे नाइलाज जाला। ह्या स्ट्रायकाक सगळ्यान सहकार्य करूंक जाय अशी तेमी विनंती केली। ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರರ ಎಲ್ಲ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಇಂದಿನ ಏನು ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। शहराच्या स्थानिक संस्थेत आउटसोर्सिंग वाहन चालक, वॉटरमॅन, डाकी ऑपरेटर हेमका कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या बदलेक पौर कार्मिक, सिव्हिल लेबर सारखे थेट पगाराक घेवूंक जाय म्हणून आग्रह करून कारवार म्युनिसिपल कार्मिक संघटनेन जिल्हाधिकारी मार्फत सरकाराक अर्ज दिली। कर्नाटक राज्यात अलग अलग नगरपालिकेत, नगरसभेत, पुरसभेत, पट्टण पंचायतीत आउटसोर्सिंग आधाराचेर कचरो व्हरचे वाहन चालक, युजीडी कार्मिक, स्मशान राखण करचे असे खूब इतले कार्मिक सेवा करतेत आसात। 2017 सालात पौर कार्मिकाक विशेष नेमणुकेत कायम करून घेयले सरकारान पौर कार्मिका बरा काम करचे ह्या नोकराक पळयले ना। बहुतेक स्थानिक संस्थेत वेळाचेर पगार दिनात। कमी पगार, भविष्य निधी दिनासतना कॉन्ट्रॅक्ट एजन्सी सतेचे सामान्य जावन आसा। शहरात स्वच्छते सारखे प्रमुख जबाबदारीन काम करचे ह्या नोकराक सेवा भद्रता दिवच्या दृष्टीन पौर कार्मिका सारखे नेमणूक करून घेनासतना अन्याय केला। हेमका न्याय दिवन येवन पौर कार्मिका सारखे नेमणूक करून पगार दिवंक जाय अशी तेमी मागणी केला। गोवा बेळगाव महामार्गावयल्या अनमोड घाटात गेल्या खूप दिवसाच्यान एक हिरो होंडा कंपनीची स्प्लेंडर वारस ना आशिल्ल्या भशेन उभी आसा। या भागातल्यान ये जा करतल्या लोकांन या वाहनाबद्दल रामनगर पोलीस स्थानकात संशय व्यक्त केला। दुचाकी नंबरावयल्यान ही दुचाकी सातेरी पाटील, इंदिरानगर, बेक्कांकेरी, बेळगाव हेमगेली आशिल्ल्याचे दिसून येता। ठेकेदाराच्या अंतर्गत काम करच्या कामगाराक सारखे काम दिनासतना सतेचे विरोध करून बेणगा ग्रासीम इंडस्ट्रीचे सुमार 80 पेक्षा जास्त दिवस मजुरी कामगारान स्ट्रायक केलो। कारवार शहराच्या बिणगा आशिल्ले ग्रासीम इंडस्ट्रीचे मुख्य द्वाराफुडें बुधवाराक पेंडल घालून स्ट्रायक केल्ले सुमार 80 पेक्षा जास्त कामगारान ठेकेदारा विरुद्ध क्रोध व्यक्त केले।
गेल्ल्या खूब वर्सांच्यान ग्रासीम इंडस्ट्रीत प्रामाणीकपणेन काम करतेत आसात. जाल्यार ठेकेदार कोविडाचे निमित्त सांगून म्हयन्याक 15 दिवसच काम दिते आसा. ह्या कामाचेर विश्वास दवरून जीवन करचे कामगार आतां कुटुंब चलेचे बी कश्ट जाते आसा. हेजे बद्दल कंपनीच्या अधिकाऱ्याल्या नजरेक हाडल्यार बी कितेंच प्रयोजन जालें ना. बेगीन ही कामगाराली समस्या दूर करून घेवन म्हयन्याक 28 दिवस काम दिवंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले. अशोक गौडा, संजय पेडणेकर, कृष्णा गौडा, उदय नायक, हरीश नायक, राजेश गुंगी, अंथोनी फर्नांडीस आणि इतर कामगार स्ट्रायकात आशिल्ले. हणकोणच्या श्री सातेरी देवीलो वार्षिक जात्रा महोत्सव सप्टेंबर 13 तारखेच्यान सुरू जाला. सप्टेंबर 19 आयतार पर्यंत हो उत्सव सादर जातलो. वर्साक 7 दिवस मात्र देवस्थान ओपन रावचे कारवार तालुक्याच्या हणकोणचे श्री सातेरी देवी उत्सव ह्या वर्साक कोविडा लागून सरळपणेन सादर जाते आसा. भक्त लोकां कडच्यान कसली बी सेवा ना स्वीकार करता भक्ताक देवीले दर्शनाक अवकाश दिला. श्री सातेरी देवील्या दर्शनाक येतले भक्तान सामाजिक अंतर पाळूं जाय तशेंच मास्क घालूं जाय अशें देवस्थानाच्या कमिटीन विनंती केला. देवील उत्सव सप्टेंबर 19 आयतार पर्यंत सादर जातलो. तशेंच भक्त लोकांक सप्टेंबर 19 आयतार सांजेचेर 4 वाजता पर्यंत देवील्या दर्शनाक अवकाश उरतलो. एक नजर घाला ब्रेस्टवाराच्या पंचांगाचेर. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.